ती गोष्ट हे आसा वायट जाल्लेली आहा. आतां ते पळयतात, ते जर पळयले आमी जाल्यार खुबशे आदवोगाद बी थंय येयले. म्हाका अजाप दिसता की आतां बेल बी जेन्ना पळय घालता तेन्ना रामा काणकोणकाराच्या मार्फत त्या आदवोगाद बी फुडें सरोन इंटरवेन्शन कित्याक घालिना आनी बेलीक विरोध कित्याक करिना. आयज पर्यंत रामाचो स्टेटमेंट घेवंक ना. तो स्टेटमेंट घेवंक जावो बाबा कोण हेच्या फाटलो आहा, खरें कारण खंयच्यान घडलेलें, हो घेनासतना बेश्टेच खंयच्या खंय इन्वेस्टिगेशन करप हें पटण्या सारकें ना. आतां पयलीं तेजो स्टेटमेंट घेवंक जाय. हेजो मूळ कोण आहा, मास्टर मायंड म्हणटा कोण आहा, हें सगळें तो बऱ्या पैकी सांगपाक शकता. आनी तेजो जेन्ना स्टेटमेंट येतलो तेन्ना ह्यो गोश्टी सगळ्यो सॉल्व जातल्यो. कायद्यान कितें आहा, हांगासर कितें जाता हें आमकां दिसूनच येना. फक्त राजकीय वापर सगळो. म्हणजे सांगता आतां मुख्यमंत्र्याक ते दिसा दुर्दैव आमच्या गोंयकारांची की मुख्यमंत्र्याक रामांक मेळोन भायर येयल्या उपरांत सांगचें पडटा की आपणें इन्स्ट्रक्शन दिल्या. पूण तूं इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत जर पुलीस एक्ट जाता जाल्यार पुलीस स्टेशनांनी कित्याक दवरल्या? ती पुलीस स्टेशनां बंद कर मरे. आनी हेच्या आदीं सुद्दां सांगलां. आनी प्रमोद सावंतानूच DGP म्हणून काम करपाचें. ते सद्या 45 कितें पोर्टफोलियो तेजे कडेन आसात, तितून DGPचोय पोर्टफोलियो तूं दवर. बऱ्या पैकी तूं सोडयतलो सगळें. DGP आनी IGP बी कित्याक जाय पगार दिवपाक? प्रमोद सावंतानूच तें काम करचें. तूं इन्स्ट्रक्शन दिवन तर इन्वेस्टिगेशनां जाता. हें दुर्दैव म्हणजे. आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते दामू नायक बी उलयता पळय, कसले कितें उलयता म्हाका कांय कळना. कळ्ळें न्हू. आयज ते एका ते आमच्या शेल्लेकाराक ते धमकायता आनी कितें करता. हें कितें चल्लां कळ्ळें न्हू राज्यान. म्हणजे दादागिरी चल्ल्या सगळी. म्हाका ते दिसा एक आमदार सांगतालो विरोधांतलो की 2027 हेंचें सरकार तर येयलें न्हू जाल्यार आमकां लंडनाक बी वचून रावचें पडटलें म्हणून. खरी परिस्थिती खरी गोंयांत. हेंचो उन्माद ते इतलो चडटलो पळय न्हू आनी माज हेंचो इतलो चडटलो पळय की गोंयकारांक निमाणें गोंय सोडून खंय तरी वचून रावचें पडटलें शेजारच्या राज्यान. इतली हे वायट परिस्थिती आसतली. आनी म्हणल्यार गोवा पुलिसाच्या ऑफिसरांक ते कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आनी कितें मेळटा कितें जाय एक्झॅक्टली? त्यात मनोहर पर्रीकारान त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकाराक हांव आयकना आनी केसी घालता वेगवेगळे हेचेर RTI घालता म्हणून मनोहर पर्रीकारान रागान ती वासंती पर्वतकर अंडर सेक्रेटरी आहा म्हणून तिका फुडें काडून म्हाजेर एक बोगस कंप्लेंट करपाक लायली पुलीस स्टेशनाचेर पर्वरी की हांव ऑफिसान येयलो आनी तिका खंय कितें कितें म्हटलें. तिका खंय हिरोईन म्हटली आनी भूत म्हटलें आनी पेपर खंय चोरून घेवन गेलो. आतां ती कंप्लेनीन ती स्वताच सांगता की आपूण खंय एसेंब्लीन हाडलेली हांव येयलो तेन्ना आनी हांवें म्हटलेलें खंय कोणी आयकलें आनी आपल्याक सांगलें. म्हणजे इयर्स कंप्लेनीचेर रजिस्टर जाता FIR. हांगा रामांक मारलेलो पळय इन्वेस्टिगेशन जायना आनी म्हाजे ERC कंप्लेनीचेर इमिजिएटली 158 ऑफ 2013 FIR जाता आनी हो वांयगणकार म्हाका ते अरेस्ट करता. सगळे वांयगणकार आनी विलेश दुर्भाटकार. पूण सुदीप तामणकार ओगी रावचो ना न्हू. 17 वर्सां हांवें SPCN किल्लो लडयलो आनी त्या प्रमाणे म्हाका न्याय दिलो पयर इन्क्रिमेंट तेंचे 2 वर्सांचे उडोवपाक आनी 25,000 कॉम्पेन्सेशन दिवपाक. मालक जो आहा तेच्या सेफ्टीक हो एग्रीमेंट करता. 11 म्हयन्यांनी तेणें आपली प्रिमायसीस खाली करची. जे भाडें आहा पळय ते किंवा फुडें जर दिता जाल्यार कितली पर्यंत वाड आसतली हें सगळें मेन्शन करून वॉल्यू एंड लायसन एग्रीमेंट थंयसर जाता. आतां 16/8/2016 ह्या दिसा आमी हे दिवन त्या वेळाचेर दिवन एक रिप्रेजेंटेशन दिवन सुद्दां हांगासर ही ऑफिस ऑर्डर येता आनी हितून क्लियर सांगता की एफिडेवीट आनी NOC घे म्हणून आनी धमकोवपाचें पळय सेंटेन्स कशें आहा ह्या ऑफिस ऑर्डरीन की नॉन कॉम्प्लायन्स ऑफ द सेड ऑर्डर वील बी व्यूड सिरियसली. म्हणजे आतां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आहा हो व्यूड सिरियसली वील बी व्यूड सिरियसली म्हणून हांगासर खंय तरी सगळ्या एसिस्टंट डायरेक्टरांक हांगा धमकोवपाचो प्रयत्न करता. पूण हेचे वरसून हांगासर दिसून येता की कशा तरेन हे प्रकरण कितलें सिरियस आहा पळय ते. आतां रिप्रेजेंटेशनान जे मुद्दे नमूद केल्या तितून एक मुद्दो म्हणजे आमी नमूद केला की राज्याक रेवेन्यू कसो लॉस जातलो ह्या एफिडेविटाक लागून. आतां चॉयस नंबर सगळे घेता. चॉयस नंबर जर ची सिरियल पळय चालू आसा ऑनगोईंग सिरियल आसा तितून जर नंबर घेता जाल्यार ताका एक 10,000 किंवा 1,00,000 4 व्हिलराक जो भरचो पडटा. आनी जर तर दुसरी सिरियल तो ओपन करता त्या सिरियलीन ताका तेजो सेंटिमेंटल नंबर जर मेळना दुसरी सिरियल ओपन करता जाल्यार 3 पटीन पयशे भरचे पडटा. म्हणजे 10च्या जाग्यार 30,000 आनी 3,00,000 अशें भरून म्हणजे 2,00,000 मायज 20,000 मायज
अशें बरोवन ताका ती नवी सिरियल ओपन करची पडटा. आतां ह्या एफिडेवीट प्रकरणामुळे फाल्यां जर त्या सिरियलीन समजा म्हाका तर तो नंबर मेळना म्हाज्या चॉयसाचो, जाल्यार हांव बिचोले कोणाच्या तरी एड्रेसार खंय थंय सोयऱ्यां कडेन रावता म्हणून एक एफिडेवीट दितलो आनी त्या सिरियलींतलो जो रनिंग सिरियल आहा तितूंतल्यान ते तितले 10,000 बरोवन थंय नंबर घेतलो. अशा तरेन हो मेजर रेव्हेन्यू लॉस राज्याक जाता हें हांगासर नमूद केलां. आतां आनीक व्हडलो मुद्दो हितून आमी नमूद केला की ऑल इंडिया परमिटाचेर ज्यो बसी चलता खास करून मुंबय गोवा, मागीर आमचे कर्नाटकांतल्यान बेंगलोर गोवा, मेंगलोर गोवा, ह्यो सगळ्यो बसी ज्यो पळय चलता ह्या बसी जर तर कर्नाटका रजिस्ट्रेशन बस आहा, महाराष्ट्रा रजिस्ट्रेशन बस आहा, जाल्यार त्या बसीक गोंय राज्यान येवपाक 30 सिटाची जर बस आहा जाल्यार 18,830 रुपया टॅक्स पडटा आनी 36 सिटर आहा जाल्यार 22,595 टॅक्स पडटा. आनी गोंय राज्याचो जो टॅक्स आहा पळय पॅसेंजर टॅक्स तो 8,250 रुपया 30 सिटराक. गोंय सरकारान गोंयान जर ती गाडी रजिस्टर जाली जाल्यार 30 सिटाची गाडी पळय आहा तिका जवळ जवळ 10,580 रुपया गोंय सरकाराक लॉस जाता एके बसीचेर म्हयन्याक आनी 36 सिटर आसत जाल्यार 12,695 रुपया एक म्हयन्याक. म्हणून अश्यो जर फाल्यां लिव्ह एन लायसन एफिडेवीटीचेर जर गाडयो रजिस्टर ऑलरेडी हें प्रकरण सगळें चालू आहा. हें हांव कितें आसा आयज पळय जें मांडटा हें नव्यान कांय ना. 2 ऑफिसां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची, एक नॉर्थाक आहा एक सावथाक. ही 2 ऑफिसां हांव कितें आहा एसिस्टंट डायरेक्टरांच्या हांगासर नांवां घेयना कारण म्हाका पळोवपाक जाय हें प्रकरण आतां रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत खंय पर्यंत पावता. 2 एसिस्टंट डायरेक्टर आहा हे एक बस रजिस्टर करपाक जवळ जवळ 1.5 लाखाचो वेव्हार करता एक गोंयान रजिस्टर करपाक लिव्ह एन लायसन एग्रिमेंटाचेर. आनी आतां तर डायरेक्टरान तांकां एक सादें एफिडेवीट घेवपाक लायल्या. म्हणून हें प्रकरण खंय पर्यंत पावतलें आनी कशा रितीन गोंयान कंजेशन आनी ह्यो गोश्टी घडटल्यो. आनी जर बस तर ती बांदता बॉडी बिल्डरा कडेन आहा आनी न हाडटा जर पास करूंक जायी जाल्यार थंयसर परत 2 लाखाचो वेव्हार जाता, आर्थीक वेव्हार जाता. आनी हितून 2 डिपार्टमेंट 2 ऑफिसां रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाची हितून गुंतलेली आहा. हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान त्या एसिस्टंट डायरेक्टरांकूय इशारो दिता की हें बंद करा, त्वरीत बंद करा. कित्याक हे गोंयान खंय प्रकरण पावता. तुमी आयज मेजर रेव्हेन्यू लॉस करता गोंय राज्याक. आयज गोंयकारांक आमकां सगळे तुमी टॅक्स आहा ते सगळी भरून घेता टायम टू टायम. म्हणून हे जे पळय प्रकरणां चल्ल्या पळय मेजर रेव्हेन्यू लॉस चलता आनी ह्या रेव्हेन्यू लॉस मोविन गुदिनोन पावर स्कॅमान तेन्ना 25% रिबेट दिल्ली. ह्याच्याकून हे स्कॅम जर कॅल्कुलेट करूंक वचत जाल्यार हांगासर मेजर जाता. पॅसेंजर टॅक्स, चॉयस नंबराची फी अशें कॅल्कुलेशन केलें जाल्यार आयज आमी पळयता राज्यान की सगळ्यो ऑल इंडिया परमिटाच्यो बसी आहा. तुका नांवां सांगता सीबर्ड, मागीर वैभव ट्रॅव्हल्स, वरद विनायक, मर्सी ट्रॅव्हल, विशाल ट्रॅव्हल, VRL सगळ्यो बसी भायल्यांच्यो आयज गोंयान गोंयच्या एड्रेसाचेर बिंदास रजिस्टर जाता. सावथाक जाता एका ऑफिसान आनी एका ऑफिसान नॉर्थाक जाता हांगासर. हें खंय तरी आयज बंद जावपाची गरज आहा. आयज आमकां राज्यान ज्यो पळय हे आसा पळय शेजारच्यो पळय ज्यो हे आसा शेजारच्यो आमच्यो गांव आहा म्हणजे कारवार गोंया भायर किंवा हेवटेन आमी महाराष्ट्रान आनीक खंयचे गांव हांगासर सर्रासपणे गाडयो 20 गाडयो बी गोंयच्यो रजिस्टर जाल्यो. मेंगलोर, कुंदापूर, मागीर आवारसा म्हणून एक गांव हांगासर लागीं थंय तर आमी पळयत जाल्यार वरद लायन ट्रॅव्हल्साच्यो 20 वांगडाच गाडयो रजिस्टर जाल्ल्यो आमकां पळोवंक गावता. आनी हो सगळो आर्थीक वेव्हार हांवें सांगलेल्या प्रमाणे 1.5 ते 2 लाखा भितर एके बसी फाटल्यान आयज घडपाक लागलेलो आहा. आतां फुडलो मुद्दो हांवें नमूद केला हितून ऑब्जेक्शनान म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्सान तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी विशय म्हणजे की सद्या गोंय राज्यान गोंयकारपण वाचोवपाक सगळे कडेन सगळे राजकीय पक्ष किंवा वेगवेगळे NGO, सोशल एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट यांचे सगळ्यांचे एक गोंय वाचोवपाक लागून एक मिशन चालू आहा. आनी सगळे विशय जे आहा ते खंय तरी जमनीच्याच संदर्भान सगळे विशय घेता. पुणून जमनीत वाचून हो विशय खंय तरी सोंपना. पुणून ताका कनेक्टेड ज्यो गोश्टी आहा म्हणजे आतां जमनी विकल्यो जाल्यार फाल्यां भायले लोक जे गोंयान येता पळय
तांकां खंय तरी बाकीचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा हो सगळ्या तरेन म्हणजे वेवस्थीतपणान गोंयान मेळोंक लागता. ताका लागून खास करून ते गोंयान येता हांगासर आनी तितून उत्तम उदाहरण म्हणजे की गाडयो ज्यो आहा म्हणजे आतां फाल्यां गोंयान येयलो एक प्रोजेक्ट हाडटलो किंवा एक मेगा प्रोजेक्ट खंय फ्लॅट घेतलो विला घेतलो जाल्यार ताका कनेक्टिविटी म्हणून खंय तरी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान व्हेकल रजिस्ट्रेशनूय हे कारणीभूत आसता. म्हणजे सोंपेपणान जर गाडयो रजिस्टर जावपाक लागल्यो जाल्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटा त्या प्रमाणे हांगा लोक धांवून येता भायल्या राज्यांतले. आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो कितें रोल येता कशा तरेन हेका हातभार लायता पळय ते हांगासर उलयतना सांगपाक सोदता की लिव्ह एन लायसन जो एग्रीमेंट आहा हेचेर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान खूब आदीं पासून गाडयो रजिस्टर जाता. 2016 जेन्ना आमच्या निदर्शनाक येयले तेन्ना आमी 1/7/2016 एक RTIच्या मार्फत मागलेले सगळें इन्फॉर्मेशन आनी तेन्ना सगळे आंकडे येयले. हांव तितून आनी खोलान वचना सगळे आंकडे जे पळयले फक्त एक धारबांदोडा ऑफीस सोडून त्या वेळाचेर 2016 धारबांदोडा कित्याक सोडून की तें ऑफीस तेन्नाच कॉन्स्टिट्यूट जाल्लें इस्टाब्लीश जाल्लें आनी ताका लागून त्या ऑफिसान लिव्ह एन लायसन्साचेर गाडयो जावंक नासल्यो. पूण बाकीची जी ऑफिसां हांगा सर्रासपणे मोठी आंकडेवारीन लिव्ह एन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर जातात. डिलरांक जेन्ना पावर दिले तेन्ना डिलरांनी ह्यो लिव्ह एन लायसन्साची प्रकरणां फुडें व्हरतना भायले लोक जे आहा तांकां गाडयो रजिस्टर करून दिवपाक हातभार लायलो आनी हितूनच्यान मोठ्या प्रमाणान करप्शन जावपाक लागलें. म्हणून त्या वेळाचेर 16/8/2018 इनवर्ड नंबर 14196 हेचेर आमी एक सरकाराक ऑब्जेक्शन दिल्लें तितून मेन्शन केल्लें की हेचे दुश्परिणाम कितें जावपाक शकता पळय सगळें डिटेल घालून आनी हे लिव्ह एन लायसन प्रकरण पळय चल्लां किंवा डिलरांक अधिकार दिल्या गाडयो रजिस्टर करपाचे हे खंय तरी बंद करचें गोवा सरकारान म्हणून आमी त्या वेळाचेर मागणी केली. मागीर निखील देसाय जो डायरेक्टर येयलो मागीर 2017 त्या वेळाचेर तेणें एक सर्कुलर काडून हे प्रकार सगळे बंद केल्ले. मागीर त्याच्या उपरांत खंय तरी राजन सतर्डेकार येयलो जो मोविनाचो सारको फेवरेट आसलेलो तेणी परत हे सर्रास प्रकार सगळे चालू केले आनी ते चालू केल्या उपरांत आतां खंय तरी सगळ्यो माल प्रॅक्टिसीस ह्यो त्यो सगळ्यो त्या वेळाचेर चालू जाल्यो परत आनी मागीर खंय तरी झारीतले शुक्राचार्य म्हणटा आमी तांकां म्हणजे डिपार्टमेंटानूच जेन्ना काही लोक तर जेंचे तर स्वार्थ आसात जांकां पयशे कमोवपाचे आसात जाल्यार कशा तरेन कोणूय IAS ऑफिसर सुद्दां तर येयलो ताका कसो बदलता हें उत्तम उदाहरण हांगासर. म्हणजे ह्या लोकांनी जो डायरेक्टर आतां IAS ऑफिसर आहा अभिषेक परिमल हेका सुद्दां तितून घुसपोवन तो डायरेक्टर लिव्ह एन लायसन सोड डिलराचें एग्रीमेंट सोड 23 तारखेक आतां एक सर्कुलर काडटा हांगासर पयर 23/9/2025 ऑफिस ऑर्डर एक इश्यू करता की तितून गाडयो एफिडेविटाचेर रजिस्टर करून. आतां एफिडेविटाचेर गाडयो रजिस्टर केल्या उपरांत फाल्यां जर कितें घडलें जाल्यार ताका कितले पर्यंत एफिडेविटाक म्हत्व आहा हें आमी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. कारण काँग्रेसच्या जे 8 आमदार आहेत BJP ना हेंच्यांनी एफिडेविटां दिल्लीं त्या वेळाचेर. मागीर ती एफिडेविटाक कश्यो वाटाण्याच्यो अक्षतां लागतात ते कशे चॅलेंजाक ताका कांय अर्थ नासता हे सगळे गोंयकारांनी पळयलां. आनी हांगासर एफिडेवीट म्हणजे नांवांक त्या एफिडेवीट दिवप पूण गाडयो हांगासर रजिस्टर करून घेवप हे हांगासर स्टार्ट केलां. आनी हितूंतल्यान म्हणजे ह्या लेटरांतल्यान जे पळय आयज इनवर्ड जाला पळय हे जे पळय आतां ऑफिस ऑर्डर येयल्या तेचेर आयज आमी लेटर दिला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक की ते इमिजिएटली रिवॉर्ड बॅक करचे. आनी ह्या लेटरान आमी नमूद केलां की 23/9/2025 ह्या दिसा जे आतां पळय जी ऑफिस ऑर्डर काडल्या ती फाटीं घेवची. मागीर लिव्ह एन लायसन्साचेर गाडयो रजिस्टर जाता त्योय फाटीं घेवच्यो आनी डिलरांक जे पावर दिल्या हे करपाक गाडयो रजिस्टर करपाक ते इमिजिएटली फाटीं घेवचे. अश्यो 3 मागण्यांचे आमी आयज हांगासर लेटर दिला. आनी त्या लेटराक लागून त्या लेटराचेर नमूद केलां हांगासर रिप्रेझेंटेशनाचेर की 16च्यान कशें रॅम्पंट करप्शन पळय चल्लां गोंयांत हे सगळें आमी तितून नमूद केलां. आतां लिव्ह एन लायसन्साचेर लॉ पॉयंट तुमकां हांगासर एक्सप्लेन करता कळपाक लागून की लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट म्हणजे कितें की जो भाडेकरू कोण तरी रावपाक येता
आनी ओनर आसता प्रिमायसिसाचो. हे 11 म्हयन्याचो एग्रीमेंट करता तेंच्या भितर. तितून खंयच आसना की तेणे आपल्या एड्रेसार आधार कार्ड घेवचें किंवा आपल्या एड्रेस वापरून तो लिव्ह लायसन वापरून गाडी रजिस्टर करची किंवा तो लिव्ह लायसन एग्रीमेंट वापरून आनीक कितें करचें हें खंयच आसना. पूण तितून क्लियर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.